गोयातल्या दरेक गावात वेगवेगळ्या पद्धतीन शिगमो मनयतात। पण एका वाठारात शिगम्याची मिरवणूक मशिदीत वता। थंय मुस्लिम धर्मगुरू हिंदूं खातीर प्रार्थना करता। शिगम्या वेळार दोनूय समाजातले लोक एकामेकांक परबी दिवन होळयेचो आनंद घेतात। हालींच्या कांय वर्सांनी हिंदू मुस्लिम मदीं जाती वयल्यान धर्मा वयल्यान कांय कडेन जावपी वाद भेदभाव धर्मीक अहंकार आमकां पळोवपाक मेळटा। अशें आसतना ह्या वाठारांत मात दोनूय समाजातले लोक एकठांय येवन व्हडा उमेदीन शिगमो मनयतात। हिंदू मुस्लिमां मदीं एकवट दाखोवपी हो शिगमो। नमस्कार, भांगरभूंयचे विशेष कार्यावळीत सगळ्यांक येवकार। उत्तर गोंयच्या दिवचल म्हालांतलो सुर्ला गांव। ह्या गावात दर वर्सा शिगम्याची एक आगळी वेगळी परंपरा पळोवपाक मेळटा। ह्या गावात 16व्या शेंकड्यात इब्राहिम आदिल शाहान बांदिल्ली एक पुर्विल्ली मशीद आसा। तिका सुर्ला तारची मशीद म्हणून वळखतात। मशिदी फाटल्यान न्हंयेचे कुशीक हजरत पीर साहेब दर्गो आसा, पूण तो नेमको कोणाचो हे कोणाकूच खबर ना। ती मुस्लिम संतांची कबर। गावातल्या श्री सिद्धेश्वर देवा ह्या संतांचेर खाशेलो मोग आसा। देखूनच दर वर्सा शिगम्याक सिद्धेश्वर देवळांतल्यान मिरवणूक हजरत पीर साहेब दर्ग्याचेर वता, म्हळ्यार देव पीर हजरत साहेब हांकां मेळपाक येता। चला जाऊ पीराच्या भेटे, पीर भेटला अर्ध्या वाटेक हे पद गायत रोमटामेळ ढोलाच्या गजरात वाजत गाजत दरगार वता। थंयच्यान ते मशिदीच्या प्रांगणात वतात, जंय मुस्लिम धर्मगुरू प्रार्थना करतात। ह्या सुवाळ्याक भोवरतालो अशें म्हणटात। हांगाचो सुवाळो सोंपतकच देव परत देवळात येता। पुर्तुगेज काळाच्या पयलीं सावन ही परंपरा ह्या गावात चलत आयल्या। 5 दीस चलपी शिगम्याची सांगता ह्या मशिदीच्या प्रांगणात जाता। अशेच प्रकारची प्रथा दिवचल म्हालांतल्या सांकळे आनी दिवचल शारांतूय आसा, ती बी शिगम्याच्याच दिसांनी। अशोच माहिती दिवपी बातम्यो आयकुपाक भांगरभूंयचो फेसबुक आनी ट्विटर फॉलो करपाक विसरू नका। ताज्यो खबरो वाचपा खातीर भेट दियात भांगरभूंय वेबसायटीक www.bhangarбуй.com। तशेंच भांगरभूंयच्या यूट्यूब चॅनलाक सबस्क्रायब करात।